इतिहासाचें पयलें पुस्तक. दाविदाच्या दुतांक ओकमान कोत्तात. चॅप्टर 19. ह्या उपरांत जेन्ना नाहाश अमोनितांचो राजा सोंपलो आनी हानून ताच्या पुतान राजाचीं सुत्रां आपल्या हातांनी घेतलीं, तेन्ना दाविदान आपलेच भितर म्हणलें, हानून नाहासाच्या पुताक ताच्या बापायन म्हजें सवें दाखयल्लें तेंच विस्वासीपण हांवूय दाखयतलों. आनी ताच्या बापायच्या मरना समयार बुजवण दिवंक दाविदान आपल्या प्रतिनिधींक धाडले. पूण जेन्ना हे प्रतिनिधी हानूनाक बुजवण दिवंक अमोनितांच्या नगरांत पावले, तेन्ना अमोनितांच्या फुडाऱ्यांनी हानूनाक म्हणलें, तुजे बुजवणार पाठोवन दावीद तुज्या बापायक मान दिता सो तुका दिसता? शाराचो सोदपूस करूंक, ताचेर गुपीत नदर दवरूंक आनी ताचो भस्म करूंक दाविदान आपल्या चाकरांक तुजेशीं धाडूंक ना म्हणटूच हानूनान दाविदाच्या चाकरांक धरले, तांचे केंस तांसले, तांचे आंगावळें कुल्या मेरेन मोदें पिंजलें आनी तांकां धांवडायले. तांकां कोण पोरी वागयले ते कोणेन तरी वचून दाविदाक सांगलें. जेन्ना दाविदान तांचे सोरी मनीस धाडलो, कित्याक तांकां बरीच लज जाल्ली, राजान म्हणलें, तुमचें खाड वाडो पर्यंत तुमी जेरिको रावात आनी उपरांत परत येयात. अमोनितांची पयली चलवल. दाविदा थंय दुस्मानकाय निर्माण केल्ली म्हूण अमोनितकारांनी पळयलें तेन्ना हानून आनी अमोनितकारांनी 1000 रुपयाचें नाणें धाडून मेसोपोटामियांतले, सिरियेचे माखांतले आनी जोबांतले रणगाडे आनी घोडेश्वर भाड्याक घेतले. तांणी 32,000 रणगाडे तशेंच माखाचे राजाक आनी ताचे परजेक भाड्याक घेतली. हे आयले आनी मेडेबाक फुडो करून आपलें पेणें केलें. आनी अमोनितकार आपापल्या शारांतले एकटवले आनी झुजूंक आयले. दाविदान हें आयकलें तेन्ना ताणें जोआबाक आनी बोलवंत मनशांचे आख्खे फौजेक धाडली. अमोनितकार भायर सरले आनी शाराच्या दारवंट्याशीं आपली फौज मांडली जाल्यार जे राजा आयलोले ते आपलेच अस्तंगी मोलार रावले. दुस्मानाच्या फौजांनी आपणाचेर फाटल्यान तशें फुडल्यान आक्रमण करूंक जातलें तें जोआबान पळयलें तेन्ना ताणें इस्रायेलांतल्या बऱ्या झुजाऱ्यांक विंचून काडले आनी सिरियेकारांच्या फौजांक फुडो करूंक तोयारेन दवरले. आनी उरलले लोकाक अमोनितां आड झुजूंक तयार करचे खातीर ताणें तांकां आपल्या bhava अबिशाया adhin केलो. आनी ताणें म्हणलें, सिरियेकार म्हाका खोर पडले जाल्यार तूं म्हज्या आदाराक ये. अमोनितकार तुका खोर पडले जाल्यार हांव तुज्या आदाराक येतलों. घट राव, आमचे पोजे पासत आनी आमच्या देवाच्या शारां खातीर आमी काळजीदार जावं-या. सर्वेस्पर आपले खुशे प्रमाणे करूं सिरियेकारां आड झूज मांडूंक जोआब आनी ताचे बरोबर आसलेलो लोक लागीं सरले आनी सिरियेकार तांचे मुखार पळून गेले. जेन्ना मोआबितकारांनी सिरियेकार पळून गेले म्हूण पळयलें तेन्ना तेय अबिशाया सोशिल्ले पळून गेले आनी शारांत भितर सरले आनी जोआब जेरुसाल्याक पोत्तलो. सिरियेकारांचेर जैत. इस्रायलाचे फौजेन आपणाचेर जैत व्हेलें म्हूण सिरियेकारांक कळटोच तांणी मनीस धाडून नदीचे दुसरे वाटेन रावतल्या सिरियेकारांक एकठांयले. तांचो फुडारी हाडादेजेराचो फौजेचो हुकुमदार शोफाक आसलो. दाविदाक ही खबर कळटोच ताणें आख्ख्या इस्रायलाक एकठांयले आनी जॉर्डन नोंद पार करून तांचेशीं आयलो आनी तांचे आड झुजूंक तो तयार जालो. म्हणटूच दाविदान सिरियेकारां आड झुजूंक सुरू केलें तेन्ना ते ताचेर आड झुजले आनी सिरियेकार इस्रायला सोशिल्ले पळून गेले. दाविदान सिरियेकारांचे 700 रणगाडे, 40,000 घोडेश्वर आनी तशेंच फौजेच्या फुडाऱ्याक शोफाक मारून उडयले. इस्रायला मुखार आपूण
हाडादेजेरा खाला आसलेल्या राजांनी पळयलें तेन्ना तांणी दाविदा कडेन शांती केली आनी ताचे चाकरेक लागले. ह्या फुडें आमोनीतकारांक आदार दिवंक सिरियेकार भियेले. देवाचें उतर हें.